सेट ऑफ परब पुरा जल्ली फ्रिजां भितर एक मोष्टी भर रांदय काय वरल्या मग्गे कुवाळें घोसाळें दुद्दी अळसंदो अशी आतां हाजी कोळंब करून करून नाका जाल्ले आनी कसं करूं येता बा म्हूण आलोचन करतना सानपणेर केल्लेले गलगल उपकर उडगासलेली हे करूं मस्त कांय कश्ट ना एक 3-4 चमचे नारळेल तेल होवन करचे सासम पटपटाचे आनी ताका जावका जालेले तितले तरणे मिरसांग तांतू हुन नारचे आनी पुरा रांदय काय शिंदून दवरची आनी हाका एक घालचे ताजी ताजी शिजवण तकीत घालका शिंदूचे तशीची ताजी शिजवण तकीत म्हळ्यार कुवाळ्या पोड मग्ग्या पोडची की सानू दुद्या पोडची की होडू अशें करून शिंदून घेवका हे पुरा हंत भितर घालून समा चाळचे आनी हाका जावका जाल्यार थोडे उदक पापूण घेवचे एक अर्द ग्लास जो उदक घाल्यार पुरो उदकळ रांदय काय दुखून भर उदक सोडता मीठ घालचे आनी गाज तरी सान करून धांकून दवरचे मध्य 1-2 वेळा चाळचे ही रांदय काय शिजले कुडले हाका दाट हिंगा उदक करून घाल्यार आमगेले गलगल उपकर रेडी जाता हे कांजिंगाड देवस्थाना भितर भारी फेमस म्हगेले मम्मा म्हाका थंय घेवन वतशील सान आसतना तेन्ना खेळलो उडगास आतां येस जालें पळय हे हांगा उपकर रेडी जाली शिजून हाका हांव दाट हिंगा उदक घालता जाल्ले आमगेले गलगल उपकर रेडी जाली हे पेज्जे ओट्ट भारी लायक जाता शिता ओट्ट जाल्यार एक दाळी तो असल्यार सुपर जेवण जाता तुमी पुरो जनान हे करून पळोवका हाका मासोलू चिंचांब मिरसांग भाजून घालचे असल कसले ना भारी सिंपल आनी हेल्दी पक्कन हे पातळ जावन उदक चड जावन दिसता वय म्हण जाल्यार कांय तोंदर ना 1 चमचे मैदा एक चूर उदक घालून किरोवन ताका घालून 2 खतखत काडल्यार ते दबदबी जाता तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाल वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेले चॅनल सब्सक्राइब कराची बेल आयकॉन ओतविल्यार म्हगेले नव व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता सगळ्यांक नमस्कार।